नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार गोमंतकाच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान आमी आज तुमकां येवकार दिता। आमी हे बुलेटिन स्टुडियोंतल्यान करताले पूण आयचो दीस जो आसा तो लोकशाही भितरलो सगळ्यान व्हडलो दीस आनी आयज आमी हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता आमची सगळी टीम जावं डेस्क रिपोर्टर्स डिजिटल सगळे हांगासर सकाळच्यान तुमच्या मेरेन सगळे अपडेट्स पावयतात। आनी आतां ह्या बुलेटिनाक सुरवात करच्या पयलीं आमी पळोवया म्हत्वाच्यो हेडलायन्स। उत्तर गोंयांत भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक 27,000 मतांनी आघाडेर तर दक्षिण गोंयांत 6,000 मतांनी काँग्रेस उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस आघाडेर। मंगळाराच्यान नवीन शिक्षणीक वर्साक जाली सुरवात। शाळेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान शाळांकडेन भुरग्यांसयत पालकांची गर्दी। कंत्राटदाराच्या घाळपणाक लागून वाळपय रेडीघाटीर म्हाल व्हरपी ट्रक आनी बशी मदीं जालो अपघात, सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। सकाळ फुडेंच पावसान लायली हाजेरी, विद्यार्थ्यांक रेनकोट आनी सत्री घेवन वचचें पडलें शाळेत। मतमेजणी केंद्रा भायर आशिल्ल्या पुलिसांक घेवचो पडलो झाडां आनी बिल्डिंगांचो आलाशिरो। कायदेशीर परवानो नासतना मतदान केंद्रांत प्रवेश केल्ले आमदार कामतीक करची अटक, काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरांची मागणी। बुधवारा लोकसभा वेंचणुकेच्या बंगालात जालो बॉम्ब स्फोट, 5 जाण जाले गंभीर जखमी। कोलकाताच्या SKM हॉस्पिटलांत उपचार सुरू। तर आमी पयल्यो ह्यो म्हत्वाच्यो हेडलायन्स। आयचो दीस हो खूब म्हत्वाचो। हाचें कारण म्हणजे लोकसभेचो निकाल जो आसा तो देशभरान येता। सध्या ट्रेंड्स चालू आसा। फायनल रिजल्ट जो आसा तोय कांय जाग्यांचेर येवपाक लागला। गोंयानूय उत्तर आनी दक्षिण ह्या दोन मतदारसंघां खातीरचो निकाल जो आसा तो हळू हळू आतां फायनल स्टेजीर पावला। दक्षिण गोंया भितर आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेसीन आघाडी घेतल्या निकाला भितर आनी उत्तरेन श्रीपाद भाऊ व्हडल्या 60,000च्या मार्जिनान फुडें आसा। सो सगळ्यान पयलीं आमी दक्षिण गोंयचो जेन्ना विचार करतात तेन्ना दक्षिण गोंयान काँग्रेस आघाडीचेर आसा आनी ह्याच संबंदी दक्षिण गोंयचो काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष जो आहा तेणी आपली प्रतिक्रिया दिल्ली आहा ती आमी आतां सगळ्यान पयलीं पळोवया। सो आमी आतां हांगासर पळयलें की कावंटींग स्टेशना भायर पणजे कितें दृश्य आहा तें। कावंटींग स्टेशनाचेर पणजे उत्तर गोंयचे विद्यमान खासदार आनी सद्याचे उमेदवार आसात श्रीपाद नायक ते सुद्दां पाविल्ले। आमचे थंयसरले रिपोर्टर्स आहा तांच्यांनी तांची रिएक्शन जी आहा ती जाणून घेतली। श्रीपाद भाऊ कितें म्हणटा तें आमी आतां आयकुया। सगळ्या बुथांचेर अवघे काही सोडले जाल्यार सगळे हातून लीड दाखयता। आमी तेच म्हटलं की जो गेल्या 5 इलेक्शनाक जी लीड मेळ्ळी ताजेपेक्षा आमी ती लीड क्रॉस करतलो। एक्झॅक्ट फिगर तुमकां सांगूंक शकना पूण ती क्रॉस करतलो। हांवें केन्नाच आंकडो सांगूना, आजूय हांव आंकडो सांगना
हांव इतलेंच म्हणलां की लास्ट कोणें सांगलें आसतील हांवें आंकडो अजून सांगूं ना आनी म्हणून म्हणटा की जी लीड आमकां फाटल्या 5 जांतून मेळ्ळा मॅक्झिमम लीड आहा ती लीड आमी क्रॉस करतले. आतां सादारण 2 रावंड जाल्यार 2 रावंडाक जवळ जवळ आमी सादारणता पळयली जाल्यार 20 मतदारसंघांक एक 50,000 पेक्षा वयर गेला. ती म्युन्सिपालिटीक पयलो रावंड जालो म्युन्सिपालिटी ते लीड मातशी कमी आशिल्ली पण बाकीचे हितूनच्यान आसा की लीड बरीच वाडटा. आमकां फायदो कसलो फायदो आमकां अशें कांय ना न्ही प्रत्येक जाण मतं फोडपाचें किंवा मतं जड करपाचें राजकारण आमचें ना. आपआपल्या पर्यंत ते रावल्याक तांची ताकद ते आजमायतात आमकां तातूंत हें काय आमचो फायदो नुकसानाचो आमचो प्रश्न जी आमचे वोटर आसात ते आमकां आयलें की आमी जिखले बस. जी कितें एरिया लीड मातशी कमी आहा ती म्युन्सिपालिटी एरिया आनी ते जाणा म्युन्सिपल एरियेक कसो हें आसा तो म्युन्सिपल एरियेत आमचे चड आमी लीड केन्ना हें करूंकूच ना क्लेमूय करूं ना परंतु बाकी सगळ्या आजूबाजूच्या सगळ्या बुथांनी आमी लीड घेतले. कदाचित ह्या वेळी ते 10 ते 15 काडूं शकता अशें कांय ना आमचेर कांय इफेक्ट. आमचे वोट आहा ते सॉलीड 100% वोट आमकांच पडटले आमचे वोट भायर पडचे ना. अजून जावना न्ही एकच रावंड जाला आनी 7 रावंड आसा पण लीड आसा लीड कमी आसा पूण दुसऱ्या हातूंतल्यान येणाऱ्या 7 रावंडाक ते लीड वाडटली. जवळ जवळ आतां पर्यंत हातूंतल्यान 245 आनी 97 अशें दाखयता. आतां हांवें लास्ट पळयलें भारतीय जनता पार्टीक 245 एनडीए आनी इंडी कितें तरी 90-95 अशें दाखयता. जातलें येणाऱ्या हातून फुडल्या हातून जें कितें अपेक्षीत आहा मेजॉरिटी आमकां सीट मेळटा. हांवें अजून पळोवं ना तें अजून हांवें कांय दाखोवं ना कित्याक आमी आमच्याच हातून पळयता. सो आमी हांगासर पळयलें श्रीपाद भाऊ उत्तर गोंयचे भाजपचे जे उमेदवार आसात ते विजयाची खात्री तांची कायम आसा. आतां ते कावंटींग स्टेशनार बुथार जेन्ना येयले कावंटींग स्टेशनाचेर पणजे आल्तीन थंय सुद्दां तांणी विजयाचो जो एक विश्वास आसा तो कॉन्फिडंटली व्यक्त केला. जशें श्रीपाद नायक थंय पावले तशें काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट रमाकांत खलप हे सुद्दां पणजेच्या कावंटींग स्टेशनाचेर पावले. आमी पळोवया रमाकांत खलप हांणी उलयतना पत्रकारां कडेन कितें प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. सध्या बीजेपी लीड आहा काय पळयता तुमी वेळ जालो ना बट कितले कॉन्फिडन्स आसा तुमी फूल कॉन्फिडन्स आहा तुमी येता म्हणून दोन्ही जागा सो आमी पळयलें की सामकी बारीक रिएक्शन जी आहा ती खलप हांणी दिली. भायर पावसूय पडटालो. आमी आतां नजर मारुया मडगांव कावंटींग स्टेशन जें आसा थंय कितें परिस्थिती आशिल्ली सकाळी कशी गर्दी आशिल्ली कशे कार्यकर्ते जमिल्ले आनी एकूण थंयची परिस्थिती नेमकी कितें आशिल्ली. सो आमी हांगासर पळयलें की मडगांव जें कावंटींग स्टेशन आहा थंय कितें परिस्थिती आहा. पावसानूय सकाळीं हजेरी लायली. कार्यकर्ते पावसाक लागून थोडे लोक जी गर्दी जमपाची ती मातशी थोडी विस्कळीत जाली. सो सद्या आमच्या वांगडा लायव्ह जॉयन जाता आमचो मडगांवचो जो प्रतिनिधी आसा गौरांग मळकर्णेकार. आमी ताजे कडल्यान अपडेट्स घेवया. आतां जे निकाल थंयसरले आतां येयल्या न्यू ट्रेंड्स कितें आहा ते जाणून घेवया आनी मतदारसंघ निहाय जर ताजे कडेन कितें आंकडेवारी आसा ती जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. गौरांग तुका आवाज येता? हय आयकूं येता. सद्याक हांगा कॅप्टन जो आसा हय गौरांग लीड घेवन आसा 15,591 लीड जाल्ली आसा. ताका मतां पडिल्लीं आसात 1,67,337 आनी बीजेपीची पल्लवी देपे आसा ती 15,000 मतांनी फाटल्यान आसा. एक आमी एक हें करपाक जाय की सारकीन काँग्रेसीक सोडली ना. लास्ट काँग्रेसी फाटल्यान रावली जी काँग्रेसीचे बॅकबोन आशिल्लो तो काँग्रेसी फाटल्यान रावलो म्हणून इतली मतां जाल्ली आसात. त्याच बरोबर सांगे कुडचडे ह्या भागांक बीजेपीक जी मतां पडपाक जाय आशिल्ली ती पडली नात.
सांग्यार सध्या परिस्थिती अशी आसा की सांग्यार नेक टू नेक चलता, कुडचड्यारय नेक टू नेक चलता. मडगांव जी मतां पडपाक जाय आशिल्ली ती मडगांव बीजेपी काडपाक शकली ना. मडगांव तुमकां एक सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार मोती दोंगराचे 3 वार्ड आसात. तिनूय वार्डात भितर मडगांवाक जी दिगंबर कामतीक लीड मेळटाली ती एक खेपे बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक मेळिना. हे एक हें आसा. त्याच बरोबर आरजी जो आसा हाणें 13,860 मतां काडिल्ली आसात. आनी ही जी मतां आसात ती पळोवपाक गेले जाल्यार साश्टीतली न्ही जाल्यार ती मडकय, शिरोडा, फोंडा ह्या भागांनी ताणें मतां काडिल्ली आसात. म्हणजे ताणें एक्चुअली बीजेपीक ताजो मार बशिल्लो आसा. त्याच बरोबर आनी एक पॉयंट आसा की नोटाक 3,628 मतां पडिल्ली आसात. ही जी बाकीचे जे कॅन्डिडेट रावल्या ताज्याकय चड मतां नोटाक पडिल्ली आसात. हे सद्याक हांगचे सद्याचे ट्रेंड आसा. हॅलो हॅलो लोकसभेन बीजेपी खातीर मारक थारता हो एक म्हत्वाचो पॉयंट. दुसरो मोती दोंगरार जो दिगंबर कामतीचो म्हणटा तसो बाले किल्लो थंय सुद्दां बीजेपीची पिचे आड जाता. सो हेजे कितें रिएक्शन्स थंय काँग्रेसी भितर बीन कितें वातावरण आहा, कितें सांगशीत? गौरांग, तूं 2 म्हत्वाचे मुद्दे सांगले. एक म्हणजे आरजी लोकसभे भितर बीजेपीक मारक थारता आनी काँग्रेसीचे वोट्स जे आहा ते इंटॅक्ट. ताणी काँग्रेसी खातीर काम केलां, आमची पार्टीच्या ताणी काम केलां आनी हो पयलो असो एक विजय जातलो की हो लोकांचो विजय म्हणून वतलो आनी आमकां आमी शुअर आसात की आमी जिखतले म्हणून. ते सावथ गोवाची सीट ह्यूज मार्जिन मोठ्या मार्जिनान जिखतले अशें ताणी आतांच रिएक्शन दिल्लें आसा. त्याच बरोबर हांगा जर भायर पळोवपाक गेले जाल्यार जे कार्यकर्ते येवपाक जाय आशिल्ले ते कार्यकर्ते टर्नआउट जाले ना. काही आमदार बीजेपीचे 1-2 आमदार आयिल्ले मागीर ते हळू भायर सरले पडते आनी आतां अशी कार्यकर्त्याची गर्दी ना. ही पावसाक लागून आसपाक शकता हो सद्याचो हें आसा. त्याच बरोबर आमी एक सांगतात केप्यां कंप्लीट जाल्लें आसा कावंटींग आनी केप्यां काँग्रेसीक 800 मतांची लीड मेळिल्ली आसा. अपडेट्स दिल्यो म्हणून आमी आतां या आमचे दुसरे जे पोलिंग काउंटिंग स्टेशन आहा ते म्हणजे पणजे आमची वर्षा आनी त्याच बरोबर विनायक हे दोगांय सकाळच्यान थंय आसा. सकाळच्यान आमकां ते अपडेट्स दिता. सद्या आमच्या वांगडा आसा वर्षा. आमी वर्षा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. वर्षा, तुका आवाज येता? हय, आवाज येता. हॅलो वर्षा, आवाज येता तुका? वर्षा, म्हाका सांग पणजे कितें कंडिशन आसा, कितले जाता जे आसा काउंटिंग जाल्ले आसा आनी मतदारसंघ नियाय तुज्या कडेन कितें आंकडेवारी आसा की जे 70 जावं दिवचल किंवा बार्देस ह्या मालाची आंकडेवारी येयल्या? आणि जर आमी सगळ्यान लीड समज जर पळयत जाल्यार हांगासर नॉर्थान बीजेपीच आसा अजून मेरेन तरी. आणि समज जर आनीक हे पळय सगळ्यांचे राउंड सेकंड राउंड चालू आसा पूण वाळपय मतदारसंघ जो आसा तांचे सगळे 6 राउंड पुराय जाल्लेले आसा आणि 13,000 मतांनी ते लीड करता. आणि ताचे उपरांत जर आमी पळयत जाल्यार पर्या मतदारसंघ जो आसा तो खंय तरी 19,000 लीड करता. आणि आमी जर फाटली समज जर विश्वजीत राणेची समज जर मत काढून जर पळयले जाल्यार ताणें सांगलेले की आमी 40 म्हणजे 70 वाठारांत आमी 40,000 म्हणजे लीड करतले. पूण आमी समज जर हे 13 आणि कमीच जास्तच जास्त जर पळयत जाल्यार आनी ऍड करीत जाल्यार 20,000 हांचे आसा म्हणजे पर्या मतदारसंघ जावंक शकता. जाल्यार सगळे मेळून 33 म्हणजे 33,000 लीड जातली. पूण जर विश्वजीत राणे हांचे समज जर मत आमी पळयले जाल्यार 40,000 आमी लीड करतले अशें तांच्यांनी सांगलेले. पूण तशें खंय तरी आमकां अजुनूय दिश्टी पडना. पूण फुडें कितें रिजल्ट जातलो तो आमी तुमच्या मेरेन हाडटली. जाल्यार आनी एक अपडेट म्हटल्यार सकाळच्यान हांगासर पावस पडत आसा आणि जर आमी पळयत जाल्यार कार्यकर्ते आमकां हांगासर खंयच दिश्टी पडना. थोडे खंय तरी कार्यकर्ते आमकां दिश्टी पडटा. सगळ्यात जर महत्वाची गजाल सांगली जाल्यार हांगासर जी सेक्युरिटी दवरल्या ती म्हटल्यार आमकां डायरेक्ट जे जॉगर्स पार्क जे आसा थंयसर म्हणजे कार्यकर्ते आमकां अशे चड दिश्टी पडना. पूण खंय तरी 10 अशे कार्यकर्ते आमकां दिश्टी पडटात. जाल्यार लोकांची जी गर्दी जाय आशिल्ली म्हणजे बीजेपी आसूं किंवा काँग्रेस आसूं किंवा आनी अदर जे आसात तांची जी म्हणजे लोकांची जी हांगासर गर्दी जाय आशिल्ली ती खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळना. पूण अजुनूय रिजल्ट खंय तरी डिक्लेअर जावंक ना. लोक येवपाक शकता. पावसा खातीर अजून मेरेन येवंक नासतले. पूण जी फुडली जी अपडेट आसतली ती आमी तुमच्या मुखार बेगीनाच घेवन येतली. धन्यवाद वर्षा. तर वर्षान आमकां म्हत्वाची अपडेट दिली ती म्हणजे 70 माला भितर उत्तर गोंया भितर जेन्ना श्रीपाद नायक हांचो विजयाचो दावो
भाजप निश्चित करताले किंवा सांगताले की श्रीपाद नायक हांचो विजय निश्चित आहा, त्या एका सगळ्यान व्हडली बेज आसली ती म्हणजे 70 मालांतली. आनी आतां जशें वर्षान आमकां लेटेस्ट अपडेट दिल्या ते प्रमाणे पर्यां वट्ट 19,000ची लीड ही भारतीय जनता पक्षाक मेळ्ळ्या. जाल्यार वाळपय मतदारसंघात लागीं 13,000ची लीड अशी मेळिल्ली आसा. म्हणजे टार्गेट जे आहा जे विश्वजीत राणे हांणी दवरलेले ते 40,000चे ते मातशे खंय तरी एक 6-7 हजारांनी कमी पडटा. पूण तरी सुद्दां 32 ते 33,000ची लीड 70 तालुक्यांतल्यान भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां मेळटा. आनी म्हाका दिसता हीच एक व्हडली बेस श्रीपाद नायक हांच्या विजयाची आसपाक शकता. दिवचल मागीर बार्देस पेडणे ह्या मलान कितली तांकां लीड मेळ्ळ्या किंवा ती आंकडेवारी कितें आहा ती आमी फुडें हाजी अपडेट घेतले आनी तुमच्या पर्यंत पावयत रावतले. तुमी हांगा पळोवपाक शकता आमची डिजिटल टीम पुरायपणान सगळे अपडेट्स तुमकां वेळोवेळ दिता. ब्रेकिंगाच्या माध्यमांतल्यान जावं फेसबुकाचे जावं युट्यूबाचे जावं. आतां आमच्या बरोबर आसात मनस्विनी मॅडम ज्यो सकाळच्यान नॅशनल ट्रेंड्स कितें आहात आंकडे कितें सांगतात हाजेर ती नजर दवरून आसात आनी आमकां अपडेट्स दितात. आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करपाचो प्रयत्न करूया. मॅडम काय सांगाल नॅशनल ट्रेंड्स कसं आहे आणि एकंदर गोव्याची आंकडेवारी आणि नॅशनल ट्रेंड्स तुम्ही काय ऑब्झर्वेशन्स काढलेत आंकडेवारी काढली? आता एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काही सीट्स दिसत आहेत किंवा ज्या जागा दिसत आहेत त्याच्यावरून एक अगदी क्लिअर झालं आहे की भाजप 400 पार काही जात नाही आहे. आत्ताचा ट्रेंड बघितला तर 290 आणि 291पर्यंत आघाडी दिसते आहे. आणि जसं वाटलं होतं आधी एक्झिट पोल आणि या सगळ्यांनी जे काही वर्तवलं होतं की काँग्रेसची कामगिरी खराब होईल तसंही दिसत नाही आहे. काँग्रेसनी बऱ्यापैकी सीट्स काढलेल्या आहेत आणि एकूण ट्रेंड बघता भाजपला ह्या सगळ्या 2-3 फेऱ्यांपर्यंत 47 ज्या जागा आहेत त्या मायनसमध्ये आहेत आणि काँग्रेसला 100 जागा या प्लसमध्ये दिसतात मागच्या वेळेपेक्षा. तो जो ग्राफ बघितला की जिथे जिथे BJP दिसत होती त्या ह्याच्यामध्ये पश्चिम भारतामध्ये तिथे सीट्स कमी झालेल्या आहेत आणि तिथे काँग्रेसच्या सीट्स वाढलेल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ठाकरे गट आणि काँग्रेस आणि शरद पवार या गटाने बाजी मारलेली आहे. तसंच मध्य प्रदेशमध्ये जवळजवळ सगळ्या जागा BJPने मिळवल्या आहेत. म्हणजे काही ठिकाणी BJPचं हे झालं आहे जागा मायनस झाल्या आहेत तर काही ठिकाणी प्लसही झालेले आहेत भरून काढलेले आहेत. पण हा आत्ताचा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीपर्यंतचा निकाल आहे किंवा आघाडी आहे ही. हे पूर्णपणे जिंकलं आहे म्हणून अशी कुठली सीट डिक्लेअर झालेली नाही आहे. मला वाटतं एक 2-3 वाजेपर्यंत अजूनही हे पिक्चर आहे हे क्लिअर होईल आणि अंदाज येतोय की भाजप काय चित्र असू शकतं. आणि गोव्याच्या बाबतीत मॅडम तुम्ही काय सांगा? म्हणजे गोव्याच्या बाबतीमध्ये नॉर्थमध्ये श्रीपाद नाईक हे आघाडीवर आहेत आणि ते जिंकतीलच कारण जी काही आकडेवारी येते त्याच्यावरनं ते अगदी क्लिअर झालेले. आणि दक्षिण गोव्यामध्ये विर्याटो ते आघाडीवर आहेत तेही जिंकतील कारण जो फरक दिसतोय मतांमध्ये त्याच्यावरनं असं काही सांगता येणार नाही की बदल घडू शकतो वगैरे. पण आता हे दोघंही आघाडीवर आहेत. तर मनस्विनी मॅडमीन आमकां एकंदर ओवरऑल देशाचें कितें चित्र आसा तें सांगपाचो प्रयत्न केलो. त्याच प्रमाणे गोंयान कितें आंकडे सांगतात तें सांगलें. एक इंट्रस्टींग गजाल तांणी सांगली ती म्हणजे एक्झिट पोलाच्या बाबतीन. एक्झिट पोल आमी जर पळयत जाल्यार खूब वेगळोच आशिल्लो वेगळें चित्र हें तयार जाल्लें एक्झिट पोलाक लागून. पूण आतां जेन्ना रिजल्ट आमच्या हातीन येता किंवा ट्रेंड्स रिजल्ट आमी म्हणपाक शकना कारण अजून फायनल रिजल्ट्स आयिल्ले नात. हे सगळे जे आहा हे ट्रेंड्स आहात ते आमी जर पळयत जाल्यार भितर काँग्रेसीन बरी व्हडली आघाडी घेतल्या. जशें म्हणटाले की काँग्रेस इतली सीट काडपाक शकना किंवा अंदाज बांदताले सगळे तो सगळो अंदाज हो फोल थारतना आमकां दिसता. तर आमचे सगळे डेस्कार आमी जर पळयत सब एडिटर सुद्दां व्हिडिओ एडिटर वेळोवेळ आमकां अपडेट्स दितात. आमी काय आमचे डेस्क उपसंपादक आसात सब एडिटर तेंच्या वांगडा जाणून घेतले. सद्या आमच्या बरोबर आसात गोमंतक टीव्हीचे डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस. आमी तेंचे कडेन उलोवया. सुशांत तूं कितें सांगशीत? सकाळच्यान तूं रिजल्ट पळयता एनालिसीस करता इनपूट आमी दिता ब्रेकिंगेच्या माध्यमांतल्यान बाकी अपडेट दिता. कितें हायलायट्स आहा मेन ज्यो तुका जाणवले? राष्ट्रीय पावंड्यावयली मतमेजणी जर विचारात घेतली जाल्यार एक्झिट पोल जो कितें केल्लो तो सामको चुकीचो आसलो अशें दिसून येता. एक्झिट पोलान काँग्रेसीक सामके
नगेन स्थान दिल्ले आणि BJPक सामके वयर केल्ले 400 पार म्हणून 350 ते 400 पार अशें कांय जाणांनी दाखयल्ले. पूण प्रत्यक्षात आतां मतमेजणीचो जो कल जर पळयत जाल्यार BJP 290 288 आणि जी काँग्रेस आसा ती 233 250 मेरेन पाविल्ली आसा. सो हो जो निकाल जर पळयलो जाल्यार खंय तरी BJPक 400 पार जावची ना अशें दिसून येता. दुसरे राज्य पावंड्यावेलो जर निकाल जर पळयत जाल्यार पश्चिम बंगालात भाजपा आसा 10चेर सद्याक लिडींग आणि जी TMC आहा थंयची प्रॉमिनंट पार्टी ती 28चेर. मध्य प्रदेशात पळयत जाल्यार भाजपा सगळ्योच्यो सगळ्यो म्हणजे 29 जाग्यांचेर लिडींग आसा. दुसरे वटेन दिल्ली आप सामकी सोंपले अशें दिसता. BJP 7चे 7 जाग्यांचेर लीड आसा आणि आप जो आसा तो सद्याक आणि काँग्रेस तो सामको 0 दाखयता. आणि तामिळनाडू म्हणटा थंय तेंची प्रॉमिनंट पार्टी आसा DMK ती 20 जाग्यांचेर लीड आसा. दुसरे वटेन काँग्रेस आहा ती 8 जाग्यांचेर. राजस्थानातय BJPन बऱ्यापैकी 14 जाग्यांचेर लीड घेतिल्ली आसा आणि काँग्रेसीन 8 जाग्यांचेर. पंजाबात BJP खंयच दिश्टीच पडना. आप थंयसर 3 जाग्यांचेर आणि काँग्रेस 7 जाग्यांचेर लीड आसा. दुसरे वटेन हिमाचलात भाजपाक 6 आणि काँग्रेसीक भाजपाक 4 हिमाचलान आणि काँग्रेसीक 6. UPन BJPक 38 आणि थंयची जी प्रॉमिनंट पार्टी SP जी आसा ती 32 आतां चड 38 मेरेन लीड मेळिल्ली आसा. SPन बऱ्यापैकी काम केलां उत्तर प्रदेशान आणि थंयसर तेंच्यांनी बऱ्यापैकी लीड घेतिल्ली आसा. बिहारान भाजपा जी आसा ती 11 जाग्यांचेर आणि थंयची JDU 14 आणि RJD थंयची प्रॉमिनंट पार्टी ती 4 जाग्यांचेर. महाराष्ट्रांतय BJPक अपेक्षीत कामगिरी करपाक जमिल्ली ना. BJPक 11 जाग्यांचेर आणि काँग्रेसीक 11 जाग्यांचेर. दुसरी थंयची लोकल पार्टी शिंदे गट 7 जाग्यांचेर आणि उद्धव ठाकरेचो गट आहा जो 10 जाग्यांचेर लीड पळोवपाक मेळटा. ही आशिल्ली नॅशनल लेवलाची आंकडेवारी. सो आमी सुशांता कडल्यान आयकलें की कितें नॅशनल लेवलाचेर पिक्चर आहा. ह्या भायर आयज गोंयान आनी देशान सुद्दां लोकसभेचो सगळ्या निकालाचो माहोल चालू आसतना गोंयान आयज पावसान सुद्दां हजेरी लायली. ती बातमी जी आहा ती तुमकां आमच्या YouTube फेसबुकार पळोवपाक मेळटली. ते उपरांत रेडे घाटी हांगासर काल आमी एक बातमी केल्ली की थंय जो रस्तो आसा थंय मदींच सगळे कसले तरी कन्स्ट्रक्शनाचे चिरे आनी त्या भायर खडी दवरिल्ली आहा. थंय एक्सिडंट जावपाची संभावना अशें आमी म्हणिल्लें आणि दुर्दैवान ते खरें थारलें आनी थंय एक्सिडंट जो आसा तो जाल्लो आसा. हाजेर कोण जबाबदार तेचेर कितें कारवाय जातली काय हें पळोवचें पडटलें. तर आतां आमी हें बुलेटीन जें आसा तें हांगासरच सोंपयता. हेज्या फुडली कार्यावळ गोमंतक TVचेर तुमकां पळोवपाक मेळटली. ती म्हणजे डिबेट डिस्कशन आणि हे जे निकाल येतात ह्या निकालांचे अन्वयार्थ त्या दृश्टीन गोंयान जे कल आतां ज्यो बाबी फुडें येयल्यात ह्या निकालांतल्यान तेचेर सुद्दां तुमकां ह्या चर्चा सत्रांत अदीक म्हायती मेळटली. सो तुमी पळोवपाक शकतात. हें बुलेटीन हांगा आमी सोंपयता. फुडली कार्यावळ रोखडीच आमी गोमंतक TVचेर घेवन येतात. TV जावं Facebook जावं YouTube ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां ती पळोवपाक मेळटली. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.